तेको जो कोणी दिलेलो आसा महाराष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि गोवा फॉरवर्ड आणि त्याच्या बरोबर इंडिपेंडेंट कॅन्डिडेट आहात त्यांच्यानी तरी त्याला सांगपाक जाय बाबा फुलाची नाही गडबड जर करता फुलाची जबाबदारी इतकी व्हडली आसा त्या कोट्यांनी पैसे केलेलो आसा कारण काही पूण जर कोल्याक जालो हायट कोण दिले जाल्यार आपले गोंयचे कितल्याच लोकांक विचार जातले ताका लागून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान आयज काही न करता या फुलाची जर आमकां फुडें जर टायम लागता फुडें सरकार कोणाय कॅन्सल येऊ शकता आणि दुसऱ्याच कोणाय येऊ शकता ताका लागून एक पब्लिकाची परिस्थिती आसा और ते काण्याकडे वेस्ट करून जाता आणि त्या पद्धतीने ते फुलांचे काम चालू आसा काही गडबडी हे एकदम घातक आसा ही कामां ही आयज सुदीन ढवळीकर ज्या पद्धतीने करता ही कामां तेजी सारकी तेजे कडेन हाय अंडर आरटीआय रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्टा प्रमाणे जी आज पेपर ते मागले तेजे जे डिपार्टमेंट जे आसा त्यांचे म्हाका जवळ 45 लेटर घरात आयली 45 लेटर आयली माझ्या कडेन आहे हांवें तुका दाखयता 45 लेटर तेंचे माझ्या घरात आयली तेजे कडेन हांवें मागलेले ते फुलाचे एस्टिमेट कितलो आसा फुलाचे कामाक खर्च कितलो जालो आणि तुजें काम खंय पावला ताका लागून ते कितें करता माय काम करपाक प्रत्येकाक एक म्हाका फातोर्डा मध्ये सांगायचे फातोर्डासून एक लेटर धाडटा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटात मागीर पणजेसून धाडटा कोणत्या डिपार्टमेंटासून धाडटा पूण प्रत्येक डिपार्टमेंट गांव वचत जाल्यार संबंध अधिकार कोणूच आसता आणि जे पेंडींग पत्राचेर काम सुरू जाल्लेले आसा ते कामाचे पद्दत जर पळोवन गेलो जाल्यार पद्दत आसा कामाची हे जेन्ना रस्त्याचें काम सुरू करता आसतना ते रस्त्याची माती फिलिंग करता माती फिलिंग केल्या उपरांत ते पावसाळो वचपाचो आसता आणि पावसाळो जाल्या उपरांत तेजे रबर सोलिंग जो गोंयच्या वातावरण पावस पडटा पावस ते पावसा प्रमाणे रबर सोलिंग करची पडटा आणि रबर सोलिंग करून तेजेवर WPM वॉटर बॉन्ड मेकॅनिझम आयज ही पद्दत तेंच्यांनी जे कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिलेले आसता थंयसरूच वॉटर बॉन्ड मेकॅनिझम आमकां खंय दिसना ताका लागून हांव आमचे माननीय मंत्री सुदीन ढवळीकर जे आसताले तेंच्यांनी जी डिपार्टमेंटां म्हापशेसून तेंचे कडेन कितें खातें आसा परत पणजे आसा मागीर मडगांव आहा ते प्रत्येक इंजिनियरांक गोंयचे घेवन तेंच्यांनी डिस्कशन करपाचें कारण ते हे लोकांक जे कॉन्ट्रॅक्टरांक जी कामां दिलेली आहा हे गोंयचे गोंयांत आयले मला काय कितें जाय जाल्यार आमच्या गोंयच्या लोकांक इंजिनियरांक काम करून घेवपाचें आसा आनी काम करून घेवंक जाय पूण हांव एक रिक्वेस्ट करता सुदीन ढवळीकराक की संबंधीत अधिकारी जे आसा हे तुझे अधिकारी थंय सोड हे रस्त्याचे काम पावस जाल्या उपरांत सगळे पिड्डे जाले 99.99 कारण पण म्हापशेच्यान आमी जेन्ना पणजे येता ते रस्त्याचे बेगीन रातच्या 8 दिसांचे काम चालू आसा न्हू तेजेर तेणी आयज सोलिंग हो आयटम हो कट केलेलो आसा आणि 30 ते 40 सेंटीमीटर तेंच्यांनी मेटल एग्रीगेट 1.5 इंचाचो घातला आणि भाग घालून तेणी सपाटीकरण केलेले आहा बेगीन काम केल्या आणि ऑफिस केलेले आहा ताका लागून बरोबरच बसतलो कारण न्ही जो बेड जो आसा ती शेतात हिरवाड्यासून आमी जर म्हापशेसून जेन्ना येता ती खोलसर जमीन ही फाल्यां काही बातम्या कळत रस्तो वयर सकयल जातलो तेन्ना सुदीन ढवळीकराच्या हितून जे भ्रष्टाचार चालू आसा न्हू बेगीन कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं बेगीन काम करूं नाका आमकां रिक्वेस्ट करता हो जनतेचो पयसो आमचो पयसो हो रस्त्याक पयसो जर म्हणटा कोट्यांनी करोडांनी पयशे मोडलेले आहा ताका लागून बेगीन पयशे आपले पिड्ड्यार करूं नाका आणि हे बेगीन तूं काम करपाचें मातशें सावकाश कर सारकें कर पद्धतशीर कर आणि नुकसान जें जातलें तें आमचें टॅक्स पेयराकूय नुकसान जातलें